बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र आनी शांत जाग्यार. आमचो आयचो विशय याज्ञेक तूं ससना ससनाक. ह्यो थोड्यो घडयो आमी जेजू आमच्या गुरू आनी सोम्य सांगाता मागण्यान सारूंक एकठांय जाल्या. तोच जेजू 2000 वर्सां फाटीं मनीस सैम घेवन आमचे मदें आयलो. तोच आमकां शांती दितलो देव. शांतीचो कुंवर जेजू आमचो सोडवणदार. ह्या वेळार पवित्र संस्कारांत उंड्याच्या रुपान तो आमचे मदें हाजीर जाता. तर आमचें काळीज मन शांत दवरून जेजूक आमचे मदें येवकार दिवया आनी गीत गावया. R20 जेजू तुजें नांव. जेजू तुजें नांव बापान निवडलें, बोरव्यान पोरगोटलें, मारयेन उचारलें. जेजू तुजें नांव बापान निवडलें, बोरव्यान पोरगोटलें, मारयेन उचारलें. जेजू 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 जातू म्हाका जेजू. जेजू 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 जातू म्हाका जेजू. जेजू तुजें नांव प्रताप बापाचो, आनंद मारयेचो, संतोष मनशाचो. जेजू तुजें नांव प्रताप बापाचो, आनंद मारयेचो, संतोष मनशाचो. जेजू 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 जातू म्हाका जेजू. जेजू 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 जातू म्हाका जेजू. जेजू तुजें नांव
स्वर्गार गाजोइले पृथ्वीर कीर्तिले गुप्ती चाकलोले जेसू तुझे नाव स्वर्गार गाजोइले पृथ्वीर कीर्तिले गुप्ती चाकलोले जेसू 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 Satu maka Yesus, 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 Yesus. Satu maka Yesus. पो मोगाच्या जेजू पवित्र संस्कारान तूं आमचे मदें आसाय म्हूण भावार्थान आमी सत मानता. तूंच आमकां शांती आनी सवस्काय बसयताय. तुका सगलो मान वडवीक आनी मोहिमा फावो. ह्या वेळार आमी आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता. जेजू आमचे आट्या बिट्यांनी रेवडोलोलें आनी दुखी कोतींनी फाफशिलोलें जिवीत आमी तुका उबारता. आमचें जिवीत आनी आमच्या जिविताचे सर्व भाग तुजे सामकार उक्ते दवरता. जें कितें आमचें जिवीत उचांबळ आनी अस्कोत करता तें सगलें तुजे दयाळायेन तूं बदल. तुजेच मोवाळायेन आमच्या जिविताक तूं शक्ती दी. जेजू तुजें सवें आमकां कोरी आनी तोखता तसली शांती आनी समाधान मेळटा. हें जाणो जावंक आनी तूं दाखयता ती वाट आमी चलूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. ह्याच पवित्र आत्म्याचें बळ आमी गायनांतल्यान मागुया आनी गीत गावुया. M2 ए आत्म्या बापाच्या.
आत्म्यान जेसूच्या ये आत्म्यान मोगाच्या ये आत्म्यान मोगाच्या बापाची भुरगीं आमकां कोर जेसूचे गवाय आमकां कोर मोगाची बाबोयन आमकां कोर मोगाची बाबोयन आमकां कोर ये आत्म्यान पापाच्या ये आत्म्यान जेसूच्या ये आत्म्यान मोगाच्या ये आत्म्यान मोगाच्या दिगोवाय आमकां कोर कालची दासोयनीक आमकां कोर स्वताचे दिवे आमकां कोर स्वताचे दिवे आमकां कोर ये आत्म्यान बापाच्या ये आत्म्यान जेसूच्या ये आत्म्यान मोगाच्या ये आत्म्यान मोगाच्या देवाची किरणां आमकां कोर शांतीची सावली आमकां कोर वाट सुर्याक दुलोप दिप्ती कोर वाट सुर्याक दुलोप दिप्ती कोर ये आत्म्यान बापाच्या ये आत्म्यान जेसूच्या ये आत्म्यान मोगाच्या ये आत्म्यान मोगाच्या जेसू तुझें जिवें उतर आयकूंक आमची काळजां मोवाळाय आनी आमची मनां उजवाडाय तुझें उतर आमच्या जिविताक लागू करूंक आमची काळजां मनां जागोय आनी आयतीं कोर सगलीं उबीं रावया
हेब्रेवांक बरयलोली चीट 7वो आवेसवोर वोली 1 ते 3 15 ते 17. मेल्किसेदेक सालेमाचो राजा आनी भोववर्त्या देवाचो याज्ञीक आसलो. राजाचेर जैत व्हरून अब्राहम परतो येतालो तेन्ना मेल्किसेदेक ताका मेळ्ळो आनी ताणें अब्राहमाक आशिर्वाद दिलो. तेन्ना अब्राहमान आपूण घेवन आयिल्लो तितल्याचोय 10वो वांटो ताका दिलो. मेल्किसेदेक ताच्या नांवाचो अर्थ धरून पयले सुवातेर प्रमाणीकपणाचो राजा. त्या भायर तो सालेमाचो राजा देखून तो शांतीचो राजा. ताच्या बापायची वो आवयची न्हय म्हूण ताच्या खंयच्याच पुर्वजाची खबरूच ना. तो केन्ना जल्मलो वो केन्ना मेलो हाची खबर ना. ताचें याज्ञीकपण देवाच्या पुताच्या याज्ञीकपणा सारकें. सदांकाल मेल्किसेदेकाची इतलीच खबर उरतली की तो याज्ञीक. मेल्किसेदेका सारको आनीक एकलो याज्ञीक उबो जालो देखून हें अदीक स्पश्ट जाता. मासा रोगता प्रमाणे खंयच्या कुळांतलो मनीस याज्ञीक जावंक जाय असो समृद्धींत कायदो आसा. ह्या कायद्याच्या बळान जेजू याज्ञीक जावंक ना. तो अविनाशी जिविताच्या बळान याज्ञीक जालो. कोरेंस ताचे विशीं पवित्र पुस्तकार अशी गवायकी दिल्ली आसा. मेल्किसेदेका पोरी कोण आदलो फुडलो नासतना याज्ञीक तूं ससनाक. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. बसूया. आयच्या वाचपांत आमकां मेल्किसेदेकाची खबर मेळटा आनी ताचें याज्ञीकपण देवाच्या पुताच्या याज्ञीकपणार सोर केल्लें आमकां दिसून येता. आमच्या याज्ञीकां विशीं आतांचें धोरण कितें तें आमी नियाळ करुया. हें आमकां भोव करून गोंयांत मायाच्या म्हयन्यांत दिसून येता जेन्ना याज्ञीकांची बदलणी वो ट्रान्स्फर जातात. आमचे फिरगोजेंत नवो याज्ञीक भितर सरता तो कसलो काय, कितें करतलो काय, आमचो भावार्थ जागयतलो, आमचें आत्मीक सुदारप जातलें काय, आमचो एकचार वाडयतलो वो आमचे मोदें फुटी घालतलो काय, असले विचार आमच्या मनांत येतात आनी आमी उतरेतून रावता. अशेंच एके फिरगोजेंत उतरेकून रावलोली पवित्र सभेक एक म्हातारो याज्ञीक फावो जालो.
लोक ताका पळोवन चुरचुरलो. हो जाणटो पाद्री कसो वावुरतलो? आमची फिरगोस न्हिदयतलो अशें जायते जाणांक दिसलें. पूण हो याज्ञीक दोर कोराब्याक भेट दिवंक लागलो. आनी फिरगोजेंतली पयस आसलोल्यांक ताणें फिरगोजेच्या वावरांत मिसळ केली. फिरगोस नेटान आनी उमेदीन फुडें व्हेली. आनी याज्ञीक सासनाक म्हूण आख्खे पवित्र सभेक दाखोळ केलें. जेसू मोगान बोगसोन्यान दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलोलो. ताका निर्दुकाय ना. आमच्या याज्ञिकाचोय असलोच हुस्को आनी वावर. बावतिस्मा उदेशी आमकांय जेजूच्या याज्ञिकपणांत वांटो आसा. आमी आमच्या दोर कोराब्यांत मागण्यांत रावून पवित्र संस्कारांत वांटो घेवन दोर आत्मीक रितींनी मोगान वांटो घेवन आत्मिकायेन आरेख सांपडलोल्यांक परतून देवाशी हाडूंक आनी तांकां मोगाची पेकोवणी दिवंक गरज आसा. आसात काय आमी तयार? जेजूची याज्ञिकी वावरांत आमी वांटो घेवंक? आमकांच विचार करुया. हेंच जेजूचें कार्य ह्या संवसारांत फुडें व्हरूंक आमकां देवाचो आसरो मागुया. आनी गीत गावुया. Q3 आसरो दी देवा. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्त्या सावली. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्त्या सावली. तूंच म्हजो भोवासो, तुजेर रुजपात येता. दुस्मान वेडो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारोका. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्त्या सावली. आसरो दी देवा, लिपोय म्हाका घालून तुज्या पाक्त्या सावली. तीर म्हाका तुजेर विस्वास,
चोरी चलता kalukan Nirmina kamo sobitbas Ailyar mochirakan Asrodi deva Lipoy makagalon tuja patya sauli Asrodi deva Lipoy makagalon tuja patya sauli आमच्यो कांय गरजो आमी बापा फुडें दवरुया दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांनी देखीन आनी वावरांत क्रिस्ती भावार्थाचे विस्वाशी हुर्बेबूत आनी ओकोंड साक्षीदारां जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका आवय बापायनी कुटुंबीक मागण्याक वेळ करूंक आनी आपल्या भुरग्याच्या काळजा मनांत मागण्याचो मोग रिगोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका बापाचें मन वळखूंक आनी ताची कुशी पाळूंक जेजून मागण्याक खेरीत म्हत्व दिलें ताची देख घेवन आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत मागण्याक खेरीत जागो दिवंक आनी मागण्या वरवीं देवाची येवजण सोदून ताचेच कुशे प्रमाणे आपल्या जिविताचीं पावलां मारल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका जेजून दाखयल्ली प्रिती सेवेची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एकामेकाची प्रितीन सेवा करूंक आनी अदीक करून देवान आमकां फावो केल्ल्या देण्याचो फावो ते भाशेन उपयोग करून ती दुबळ्याच्या सेवेक घालूंक आमकां देवाचो आदार मागुया सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका सगळीं दिमी घालुया सगळीं आमची मागणी एक करून जेजून शिकयल्लें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन